की बरी टफ फाईट झाला बिटवीन बीजेपी आणि काँग्रेस अशी म्हणतात. तुमचे किती टफ फाईट काय ना लोकांनी फुल फेथ मुझे दवरला जे डेव्हलपमेंट जे हांवें केलां तेजे म्हाका लोक रिवॉर्ड हें दितलो अशें म्हाका फुल कॉन्फिडन्स आसा. बीजेपीचे सरकार परत तुमकां दिसता जातलें शिवर 100%. 22+ आणि सर मिनिस्टर एक्सपेक्टेड दवरताले तुमी निवडून येले जाल्यार ते मागीर पार्टी डिसायड करता ना हायकमांड पार्टी हायकमांड. कितले मार्जिन दिसता तुमकां कितले मार्जिन आहेत म्हणजे हय 1,500 ते 2,000 अशें म्हाका मार्जिन दिसता. सर किती जो डेव्हलपमेंट म्हणटा किती डेव्हलपमेंट कमी आसा तर पळय आमगे कुंकवाड्या फायर स्टेशन आसा तें हांवें केलां जायतें डेव्हलपमेंट आमगे फारोडा जावं अंडरपास चांदोर तें हांवें करून दाखयलां बीजेपी वचोन. नाजाल्यार आमचें कांय काम जायना. आतां लोकां डिसिजन वेदर एक्सेप्ट करपाचें ना करपाचें तें लोकां हातीन आसा. ते लोक म्हाका दाखयतालो म्हाका फूल फेथ आसा कुंकवाडकारांच्या लोकांचेर म्हाका परत एक फावटी आमदार करतलो. आतां जर एक हाजें तरणाट्यांनी जर एक वटेन जरी काँग्रेस हातीन जाल्यार डेफिनेटली बीजेपी सायडीन वारें आसा. तुमकां दिसता काणकोणां तुमचे कशें काणकोण डेफिनेटली हांव जिखतलो प्रश्न कितले मतां दितले साधारणशे 3,000 पेक्षा चड वोटांनी. तुमचेच लोक इंडिपेंडंट म्हणून तुमच्या अगेन्स्ट रावले काय फरक पडना. माझे ऑर्गनायझेशन बाकी सगळे जे आसा न्ही इन टच आसा ती फाटलीबाडी खबर आसा न्ही की जात्रेन म्हणजे ऑर्गनायझेशन जरा हे जात्रेन पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी पार्टीच्या बऱ्याच लोकांनी सगळ्यांचा सपोर्ट केला होता. त्यामुळे डेफिनेटली काणकोण थँक्यू ऑल द बेस्ट. Hello, sir. Yes. So what is the expectation? Expectation is Expectation, as we have been saying all these days, BJP will form the government and we will get a majority on our own, which you'll know very soon. And in the worst case scenario, we may the funds for the schemes. We need to carry on the good work that has been done. That is the high command of the BJP which will decide who is the chief minister and how to move forward thereafter. Let the results come. तुम्ही असा सीएम कॅन्डिडेट असेल हांव केन्ना काय अपेक्षा करना. माझो फुल फेथ माझ्या पक्षाचेर आणि माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह आणि सगळे दुसरे वरिष्ठ नेते आसात ते बीजेपीचे. वी आर इन टच विथ देम, दे आर इन टच विथ अस. तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली फाल्यां एज अ सीएम म्हणून तुम्ही घेतले. व्हॉट विल बी युअर Let us think of crossing the bridge when we near the bridge. व्हॉट इज द लीड दॅट यू एक्सपेक्टिंग? I expect a very comfortable lead. आणि चारी कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमचे तिकीट We are winning all 4 seats. Maybe one of the seats may go to an independent, but he is as good as us only. और तालीम म्हणता तुम्ही. Yes, of course. So he will be also. So it's a hint that you already given. Spoiler. Yes, thank you. All the best. Thank you. सर गुड मॉर्निंग. कशा पद्धतीने तयारी नाही काय ना सदांचा शर्ट आणि बुशर्ट घाला. सर तुमचे एक्झिट पोल कितें सांगता? तुमचे व्यक्तिगत एक्झिट पोल. हांव जिखतलो, शुअर जिखतलो. सर चॅलेंजिंग आशिल्ली अंदूची निवडणूक तुमकां? हय, कारण पक्ष नासलो म्हाजे बरोबर. त्यामुळे आय हॅड टू स्टार्ट फ्रॉम झिरो. आणि पक्ष नासलो एक आणि लास्ट मोमेंट जालें न्ही. आय नेवर थॉट never in my life I had contested without party's support. All the time I had party कार्यकर्ता network with me and plus party's financial support also. सर पक्ष नसलो हो खंत की राग आसा सध्या आताच्या घडीत? हांव व्हडलो राग धरना. राग धरना पूण खंत निश्चित आसा की एखाद्या मनशाक इतले एसोसिएशन आसून खंत करून कुशीक उडोवप हो खंत ही निश्चित आसा. म्हणजे अशें पक्षान करूंक जायना अशें म्हाका दिसता. तुम्ही सपोर्ट करतले जिखलेले बीजेपीक वयतले. वाय हायपोथिकेशन पळया बरें. खंत ना म्हटलं न्ही, राग ना म्हटलं न्ही. ना रे बाबा. सर 2000 तुम्ही राग ना म्हटलं न्ही, राग ना म्हटलं म्हणटकीर खंत आसा. म्हणजे हांवें उबारलो ह्या पक्षान
म्हणजे मजा आयली म्हणटकच आय एम रेडी टू फेस, नो प्रॉब्लेम. सर पूण अशें जावंक जायना सामान्यपणे कार्यकर्त्याचेर. सर 2022ची निवडणूक जी आसा ही जे प्रमुख आमचे नेते आशिल्ले पर्रीकर म्हणा, फ्रान्सिस डिसोजा म्हणा यांच्याशिवाय जाता आणि ही आता खरीच अग्निपरीक्षा आसा अशें दिसता तुमकां? तुम्ही त्या भायर नात या निवडणुकीन, म्हणजे भाजप बरोबर. सो भाजपची ही अग्निपरीक्षा आसा अशें दिसता तुमकां? अग्निपरीक्षा न्ही, खरं म्हणजे भाजपाक अशी ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाच मेळूंक ना. कारण ऑल द टायम कशें जाय, एंटी बीजेपी ही काँग्रेसीक मेळटाली म्हाका. फॉर द फर्स्ट टायम म्हाका दिसता एंटी बीजेपी वोट्स वेर स्प्लिटेड इंटू 3-4 स्प्लिटर ग्रुप्स आणि त्यामुळे बीजेपीक स्वीप करपाक अत्यंत बरी संधी असते. भोगडयतात ते भोगडयतात अशें म्हाका दिसता. संधी निवडणुकीनंतर पार्सेकर आणि भाजप याच्यामध्ये सगळं आलबेल होईल, सगळं ठीक होईल. मी काय भविष्य वेता नाही, त्यामुळे काय कधी होईल सांगता येत नाही. नेमकी पार्सेकर निवडून आल्यानंतर काय भूमिका घेणार आहेत? बघा, राज्याच्या हिताच्या दृष्टीनं जे काय आवश्यक असेल हे मी निश्चित करीन. तर तुमकां कोण मेळपाक येयल्ले तुमकडे? तुमच्यासारखे कितले जाण मेळटात म्हाका. फॉर्म करपाक सपोर्ट करपाक? ना रे. आमी आमकां जाय ते दिसता, आमकां जाय दिसता. विदाउट टेम्स नोबडी कॅन डू द गव्हर्नमेंट. कितले सीट? सर सपोर्ट बी कोणा करतले? सपोर्ट बी कोणा करतले? काउंटिंग जाऊ दे. मिस्टर मारियन आवाज माहित नाही. सर काउंटिंग चालू झाले कडे आसा.